नमस्कार येवकार गोवा टुडेत हांव दत्तराज नायक। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। लॉकडावन परवडपाचो ना, उपासमारीची येतली वेळ। प्रधानमंत्र्याचो लॉकडावनाक न्हयकार। एसओपी पाळची। हॉस्पिटॅलिटी कर्मचाऱ्यांक सरसकट वाशिनां दियात, गोंयची केंद्रा कडेन मागणी। एअरपोर्टावेलो गोवा मायल्साचो कावंटर बंद करपाचो अधिकार पर्यटन खाते एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन। दोनूय कावंटरांचे मेळून 1.5 कोटी देणे। गोंयांत एंट्री मारूंक उबराचे यत्न। आझाद मैदानार टॅक्सीवाल्यांची फामिली देवली आंदोलनात। कोविडाच्या अरिश्टांत कितेंय घडल्यार सरकार जबाबदार। टॅक्सीवाले आरची फुडारी मनोज परबा मदीं वाद। नेमणूक जाल्ल्या पदांक जाय तितलेंच काम करूं नाकात। कौशल्य वापरात प्रशासन सुधारतलें। मुख्यमंत्र्याचो सरकारी कर्मचाऱ्यांक सल्लो। फायर सर्व्हिसेच्या कामाची तोखणाय। आनी सीबीएसईची 10वीची परीक्षाच रद्द। 12वीची परीक्षा धुकल्ली फुडें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची हाय लेव्हल बसका। गोंयांत 21 एप्रिल मेरेन टिका उत्सव। लॉकडावन पर्याय न्हय, लोकांचेर उपासमारीची वेळ येतली। लोकांनी एसओपी पाळची म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। लॉकडावन पर्याय न्ही हे गोंयचे भुमिकेची प्रधानमंत्री मोदींनूय मुख्यमंत्र्याक फोन करून तोखणाय केली। वॅक्सिनाची मोहीम नेटान सुरू दवरची म्हूण सल्लो दिला। हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींत सगळ्या वयोगटां खातीर वॅक्सिनेशनाक नेटान प्रोत्साहन दिवचें म्हूण गोंयची केंद्रा कडेन मागणी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॉल करून राज्यातली स्थिती कितें आसा ती समजून घेतली आणि आताच्या घडीक आमी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू जाला आणि इकॉनॉमिकल ॲक्टिविटी सगळ्यो ॲक्टिविटी सुरू जाला। परत एकदा जर लॉकडावन जालें जाल्यार परत सगळ्यो इकॉनॉमिकल ॲक्टिविटी बंद जातली। परत एकदा लोकांचेर उपासमारीची पाळी येतली आणि गोंय सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटींत ल्हान राज्यांत आमकां वॅक्सिनेशन आमी इजिली खूप मोठ्या प्रमाणात करूं शकता। त्या खातीर म्हणजे सगळ्या म्हणजे तांच्यांनी सांगलें की तुमी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह खूप मोठ्या प्रमाणात चलयात, लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिल्यात। आत्ताच्या घडीक तरी फुडल्या लॉकडावनाक वचपाची गरज आमचो पयलोच स्टँड आमचोच तो आशिल्लो, तेंच्यानी त्या खातीर तुवें घेतलेलो स्टँड पण एप्रिशिएट करता। हेंय सांगलें की आनी परत लॉकडावन जर तुवें म्हटलां की लॉकडावन करिना सो लॉकडावन आनी करूं नाका हें तेंच्यांनी सांगलें, कारण आमी तोच स्टँड घेतलेलो। आमकां लॉकडावन किंवा नायट कर्फ्यू लावपाचें ना, की लोकांक अवेअर करपाचें आसा, लोकांक एड्युकेट करपाचें आसा आणि लोकांनी आपल्या जिवाची काळजी आपुणून घेवची। सरकार सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिता। जरी टुरिस्ट हांगा खूप मोठ्या प्रमाणात येयले जाल्यार आमच्या पब्लिकाक तांच्या मदीं इन्वॉल्व जावपाची गरज ना। हॉटेल इंडस्ट्री आसतले, बाकीचे इंडस्ट्री आसतले, जे ठी सगळी ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ती घेयत आसा आणि ती प्रिकॉशन्स घेतली जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात आमी कंट्रोल करपाक शकता। टुरिझम स्टेट आशिल्ल्या कारणान इंडस्ट्रींतल्यान डिमांड येता की हॉस्पिटॅलिटी अक्रॉस एज ग्रुप अक्रॉस द एज ग्रुप आमी ही रिक्वेस्ट जी आसा ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या, म्हणजे 45 एज ग्रुप आहा ताच्या सकयल येवचें आणि जे टुरिझम इंडस्ट्रीन आसा त्या सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन दिवचें ही आमी रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टरा कडेन धाडून। एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक थंयच्या दोनूय कावंटरांचे 1.5 कोटी पावतकीच सरकारा कडेन त्या कावंटरांचो ताबो येतलो म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो प्रुडंटा कडेन उलयलो। टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न सुट्टा, मंगळारा तांकां आपयला। मंत्रिमंडळाचे बसकेंत तांचो इश्यू घेतले म्हणूनय तो उलयलो। गोवा मायल्सांत भायले ड्रायव्हर आसात, तांचें चुकता म्हूण मॉविन उलयलो। उबर टॅक्सी सर्व्हिस नाका म्हूण स्पश्ट। ट्यूजडे कितें म्हणटा ही फायल मूव जाल्ली आसा। पयलीं आमी ड्यूज क्लियर करपाक जाय। 1,54,00,000 जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन आनी युनायटेड टॅक्सी असोसिएशन जे तेणी मेळून दोगांयनी मेळून जे दिवपाक जाय 1 crore विल बी पेड बाय टुरिझम डिपार्टमेंट जो ठरयला तशें। आउट ऑफ 54 lakhs युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन ते अर्दे दितले 54 lakhsंतले, अर्दे आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान दिवपाक ठरयला। हे भाशी अनेक सुविधा आमी टॅक्सीवाल्यांक दिल्ली आसा। टॅक्स वेव केला सगळ्यांक खबर आसा, पॅन्डेमीक टायम म्हणून तेंचे बिझनस धंदो जावंक ना, पेनल्टी तांकां वेव केल्ली आसा। आतां मिटर बसोवपाकूय तांकां फूल पयशे मेळटले।
तांकां कांय एक पयसो घालपा पडपा ना फॉर 6 months मिटर फिक्स करता ते दिल्ले आसा आनी हांव वेलकम करता तेंचे डिसिजन की ते म्हणटा वी आर रेडी टू फिक्स द मिटर बट स्क्रॅप गोवा मायल्स हें कंडिशन बट स्क्रॅप गोवा मायल्स चलपा ना गोवा मायल्स तांकां बरे भाशेन टॅक्सीवाल्यांक खबर आसा की एकदां तांकां तेंचो कावंटर गेलो एअरपोर्टार तांकां कावंटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जेन्ना दिना ऑटोमॅटीक कितल्यो तेंच्यो ट्रिप्यो जातल्यो वो कांयच जावपा ना तें बरे भाशेन एग्रिगेटरांक खबर आसा टॅक्सीवाल्यांकूय खबर आसा सो हें कंडिशन घालप म्हणल्यार लोकां मदें संशय अशें तेणी निर्माण करपा जायना एक एक ड्रायव्हर आनी ते भाशा जी उलयता आनी तेंचे मॅनरिजम चोयल्या तांकां खबर ना ते खूंय पावला ते खुंयचे स्टेटीन पावला ते अशें जावपा जायना एअरपोर्टार म्हणून ते एअरपोर्ट टॅक्सी केल्ल्यो आसा एज आय से दे आर द रियल एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री आनी तुमी तांकां काबार करून भायले दुसरे गांवांनी जे तांकां आमची भाशा मातशें कोंकणी मातशें पूण कळना ते लोक हांगा येवन टॅक्सी चलोवपाक लागले पोसांचोय म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका खबर आसा ताका लागून हो गोवा मायल्स बिलकुल तेणी फ्लावट केल्ला कंडिशन म्हणून ते थिंगा एअरपोर्टार उरपा ना हें हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां हेज्यावन मायज कितें आमी स्टेप्स घेतले कितें आमचे पावलां आसतलीं स्मूथ करपाक नेगोसिएशन टॉक्स डिस्कशन जेन्ना जाता टॅक्सीवाल्यां कडेन उरला ते तेन्ना थ्रू डिस्कशन्स आमी प्रश्न सुटोवया आमचे कडेन आनी एग्रिगेटरांचे एप्लिकेशन येयल्लें आसा उबराचें येयल्लें आसा आमी कन्सिडर कित्याक करूना गोंयान एप बेस्ड टॅक्सी खऱ्यांनी अर्थान चलपाची ना इतले तरी येयले आनी आहा ते कितें करतले आमकां आमचे गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा जाय टॅक्सीवाल्यांक प्रोटेक्ट करपा जाय आझाद मैदानार सुरू आशिल्ले टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनात तांची फामिली वांटेकार जाल्यात कोविडाच्या अरिश्टांत कितेंय अरिश्ट जाले जाल्यार सरकार जबाबदार म्हूण शिटकावणी टॅक्सीवाल्यांक तेंको दिवंक म्हूण आरजी फुडारी मनोज परब गेल्लो कोण युनियन लिडर पयशे खाता ते स्पश्ट कर म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी बोवाळ घालो आंदोलनाक वेगळीच दिशा मनोजान आपले म्हणणें मांडटना टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न टॅक्सीवाल्यांनीच लावन धरचो दुसऱ्याचो आदार सोदूं नाकात म्हूण सल्लो दिलो दलालांनी जेंच्यान तुमकां काबार केला ते ह्या स्टेजीर रावन भाशणां ठोकतात हे जावपाक जायनासलें आनी मागीर आमी कितें म्हणटा तुमी टॅक्सीकार कितें म्हणटा गोंयकार तुमकां सपोर्ट करिना मेळावली तुमी पयला आसतले लोक कशे बदला ते आपली फायट आपूण झगडला तुमची फायट तुमी झगडपाक जाय दुसऱ्याचेर रिलाय जावपाक जायना मनोज येतलो आनी कोण येतलो आनी तुमची फायट तुमचो इशू सॉल्व करतलो जावचो ना हांव सारकें उलयता राव लोकांक सांगोनी हांव उलयता ते रॉंग जाल्यार लोकांक स्टॉप करूनी पॉलिटिकल म्हटले हे गोवा मात कोण तूं स्क्रॅप करतलो का गव्हर्नमेंट करतलो पार्टीच्या हेचेर येवंक ना हांव गोंयकार म्हणून येयला आनी उलयतलो ना ही स्टेज कोणाच्या बापायची न्हू आमची स्टेज ही कोण हांगा लिडर ना एकटो बाजून लिडर ना कित्याक येयला तर हांगा वतांक धोक मारपाक कित्याक येयला तर हांव दिता उलो दिता रे मनोज बाब होय तुम्ही सांगता लिडराचे उलोव नाका हांगा हेचे उलोव नाका ते उलोवन कित्याक भजन करूं येवन होय हांगा पावलो तेन्ना म्हाका रेस्ट्रिक्शन येयली हे उलोव नाका ते उलोव नाका करून उलोव म्हणजे कितें बरोवन दिया मरे भाशण दिया बरोवन आमकां हांगा पॉलिटिक्साचेर उलोव नाका गोवा मायल्स हाडल्या कोणी रे आमी हाडल्या तुमी हाडल्या का पॉलिटिक्सांनी हाडल्या कोणी हाडल्या तेचेर उलोव नाका तर भजन करूंक हांगा पेटयेन तबला हाडा वाजयता न्हू गाता मरे हांव राजकारणी एनजीओ स्वताची पोळी भाजूंक आंदोलनात येता म्हूण टॅक्सीवाले म्हणटात आरजीचो मनोज परब पावलो तसो खंयच्या टॅक्सी रिडरान पयशे खाल्ले ते स्पश्ट कर म्हूण बोवाळ मनोजाक स्टेजी वयल्यान देंवयलो हॅलो
सो प्रत्येक फावटी तो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो मनोज परब आनी सांगतालो की युनियन लिडर चोर म्हणून NGO सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी हांगा येतल्यो म्हळ्यार तुका आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक आनी आमकां खंय तरी डिवायड करपाक आनी चडशे पॉलिटिकल पार्टी येतात त्यो पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक आनी कांयच करपाक न्हू आतां आमकां कळोनी की कोण युनियन लिडर चोर आनी कोण कोण तो आतां म्हाका सांगलेले की तेंचेर उलोवं नाका लिडरांचेर उलोवं नाका तेणी आतां विशय काडलो टॅक्सी असोसिएशनाचे तुम्ही मेंबर जाला हिशोब कितल्या जाणां कडेन आहा राव रे हय 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 उलोवनी सुशागात कोविडाच्या अरिश्टांत आझाद मैदानार कितें अरिश्ट जाल्यार सरकार जबाबदार म्हूण टॅक्सीवाल्यांचे फामिलींचें म्हणणें आनी फाल्यां तर कितें जायत ह्या ल्हान भुरग्यांक हांगा येवन कोवीड म्हणटाय मरे तूं आतां खंय आहाय रे तूं पळय कितें जालां आमकां आतां आमच्या भुरग्यांक घेवन आझाद मैदानान येवचें पडलें 60 वर्सांनी आझाद जाले म्हणून सांगतालो तूं ही आझादी भायले जे कोण मायग्रंट्स आसा तांकां प्रमोट करपाक सोदता काय विचारपाक सोदता प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार ज्या कामा खातीर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक जाल्या तांणी तेंच करचें न्हय आपलें कौशल्य वापरून खात्याक हेर कामांनी मजत करची सगळ्या खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यांनी अशे तरेन एक्रॉस सेक्शन कामांत हातभार लायल्यार प्रशासन सुदारतलें म्हूण मुख्यमंत्री नॅशनल फायर सर्व्हिस दिसा उलयलो फायर स्टेशनांनी साधन सुविधांची सुदारणा करपाचें मुख्यमंत्र्यान उतर दिलें आयच्या वर्साची थीम आसा द मेंटेनन्स ऑफ द फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज द की टू द मिटिगेट द फायर हजार्ड इट्स ट्रू आमकां ज्या जाग्यार म्हणजे आमचें मेंटेनन्स आसतलें आयज हांव मुद्दामून पळयतालो की जेंका एवॉर्ड फावो जाला तांच्यांनी आपल्यो स्किल्ड ज्यो आसा ह्या आपल्या कडल्यो स्किल्ड वापरून कोण तरी IT सेक्टरांत आसतलो कोण तरी मेंटेनन्स सेक्टरांत आसतलो सगळ्यांक एवॉर्ड म्हाका दिसता आमचे डायरेक्टर बाब अशोक मेनन हांच्यांनी त्याच पद्दतीन म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली फॉर द ज्या कामांक तुमकां अपॉयंट केला तातूंत न्ही तर तुमच्या कडले ज्यो स्कील आसा त्यो स्कील वापरून तुमी डिपार्टमेंटा खातीर आनिकूय चड कितें तरी दिलां ताज्या खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक एवॉर्ड फावो जाला म्हाका दिसता ह्याच धर्तीचेर पुराय डिपार्टमेंटांत पुराय गोवमेंटांत आसतलो स्टाफ हांच्यांनी आपली स्कील मॅनपावर जर वापरली जाल्यार निश्चितच रित्या म्हणजे गोवमेंटाची इतर डिपार्टमेंट सुद्दां खूब बऱ्या पद्दतीन अशा पद्दतीन काम करपाक शकतली हांव सगळ्या म्हणजे आयच्या सुवातीचेर पुराय राज्यांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक उलो मारता की तेंच्यांनी आपल्या कडली स्किल्ड जी आसा ही आपल्या डिपार्टमेंटांत वापरपाक सुरवात करची निश्चितच रित्या म्हणजे आमकां गव्हर्नन्स जे आसा हे फुडें व्हरपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीक कामाक येतलें Government has been supportive of the department needs in replacement of unserviceable firefighting vehicles and equipment and meeting additional needs to bridge the gap. These investments have helped the department to save 104 human lives, 597 animal lives, and citizen property worth 20.27 crores have been saved since April 2020 till March 2021. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया आंबेडकर भवना खातीर सुवात सोदपाची प्रक्रिया चालू आसा जाता तितले बेगीन योग्य सुवातेर आंबेडकर भवन उबारतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां बाबासाहेब आंबेडकराक आर्गां ओंपले उपरांत तांणी समाजांत फाटीं उरिल्ल्या लोकांक सरकारी येवजण्यो पावोवन वयर काडपाचे यत्न करता म्हूण सांगलें गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातींनी आंबेडकराची 130वी जयंती मनयली
स्वयंपूर्ण गोय ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी सकयलाच सकयल आमी अंत्योदय तत्वाचेर पावता आसतना समाजांतले आजुनूय जो घटक जांच्या पर्यंत सरकार पावूंक ना तांच्या पर्यंत सरकार पावपाचो प्रयत्न हो सगळ्या जाणांक ज्यो सुविधा पावोंक ना तांकां पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले निश्चितरित्या ह्या निमित्तान बाबासाहेब आंबेडकरांक हांव मानवंदना व्यक्त करता श्रद्धांजली व्यक्त करता सरकारच्या वतीन जागा जी आसा ही अजून आयडेंटिफाय जावंक ना पण सरकार डेफिनेटली हावजिंग बोर्ड आनी बाकीच्यां कडेन आमी जागा मागल्या एकदां जागा मेळना फुडें आमी म्हटलां आमी त्या खातीर म्हटलें आमकां सेंट्रली जागा मेळना हांवें तुमकांय सांगलां आमकां पेरिफेरीन ज्या जाग्यार मेळटा थंय रेडी करता आमी बट तुम्ही सेंट्रली परवरी म्हणू लागला त्या खातीर आतां हावजिंग बोर्डाक परत एकदां लेटर धाडला पण डेफिनेटली दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा फक्त जागेचो विशय फायनल जावंक ना म्हणून उरला पण जाता तितके बेगीन जागा फायनलायज जाल्या उपरांत आमी आंबेडकर भवनाचो फावंडेशन स्टोन घालता. आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पेडणे युनिट हांगासर पेडणे शाखेचेर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या प्रतिमेचें पूजन करून तांच्या विचारांची आयज याद करपाक हांगासर जमिल्ले आसा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही संघटना अशा महापुरुषांच्या विचारांचेर चलपी आसा आणि ह्या विचारांक आमी ह्या फुडें प्रोपगेट करतले भुरग्यां मदीं व्हरतले. सो हांव आतांचे जे यूथ जनरेशन आहा ते वॉट्सॅप फेसबूक आनी ह्या फालतू गजालींनी टायम वेस्ट करचे परस तेंच्यांनी बाबासाहेबाचो लिटरेचर खरें वाचून घेवपाची गरज आसा. हे तेजे जे आशिल्ले लोकां खातीर म्हणजे हरशीं तो व्हडलो बॅरिस्टर आशिल्लो तेज्यान मोठे प्रमाणान ह्या केसी लडोवपा जाताले कितें करपा जाताले पण ते केल्ले नासतना तेणें भारताची घटना पळयली तरीच हो सगळे तरी ही आसा लोक जे पळयले खंय उदकाच्या तळ्याचेर गेले जायत तांकां वेगळें करप तें खावप ना आनी कितें खावप ना तांकां पयस हे पळोवप विचार तें जावचें न्हू म्हणजे खूब केले पूण आतां हळू हळू ताका लोकांनी साथ दिवपाक तयार केली आनी सगळे जाती धर्माचे लोक आसात ते आतां लोक मानपा लागले की दिसता बाकीच्या लोकांक दिसता की आमी मनीस ते सगळे एकच खातीर इतकी उत्सुकता केल्ली आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे नेत्रावळीचे कार्यकर्ते आसात जाणी बरे परिश्रम घेतले कश्ट घेतले आनी ही जागृती केल्ली आसा. एकच मागणी आसा की गोंय हे कोवीड मुक्त जावपा खातीर लसीकरण हो एकच हें आसा आनी हो टिका उत्सव म्हणजेच टिका लावन घेवप हो एक मोठो जात्रा आनी उत्सव त्या स्वरुपांतल्यान उमेदीन करून घेवप ज्याच्या मुळे कोरोनाचे आनी कोवीड मुक्त वातावरण हांगा जातलें. कोरोनाच्या अरिश्टांत भर नाका म्हूण केंद्रान CBSEची 10वीची परीक्षाच रद्द केली तशेंच 12वीची परीक्षा फुडें धुकल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हाय लेव्हल बसका घेवन निर्णय घेतलो. देशात कोरोनाची दुसरी ल्हार नेट धरता. फाटल्या 24 वरांत 1,84,000 वयर केशी. दुसरे वटेन कोविड टिका उत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळटा. गोंयांत 21 एप्रील मेरेन टिका उत्सवाक वेंचणूक आयोगान परमिशन दिल्या. पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपाक मान्यताय मेळूंक शकता. राष्ट्रीय CRZ कडच्यान बावटो मेळ्ळा म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. शेकां घालता तांकां पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडटात तांचे खातीर बरो निर्णय जाला. CRZ प्लानांत कांय दुरुस्ती आसात तांचेरूय ऑथॉरिटी कडेन चर्चा करून खंय फुडें वतले. आज मिटिंगे भितर अमेंडमेंट ऑफ 2019 भितर जे सँड एक्सट्रॅक्शन आसा जे सँडबार जाता गोंयान जे टायडल वेवा खातीर सँडबार जाता तांकां परमिशन आज CRZान म्हणजे सेंट्रल CRZान दिल्लें आसा. नॅशनल CRZ ऑथॉरिटीन दिल्लें आसा. सो आतां आमी तेजे फॉर्मुलेट करून जे NIO आमचे रिपोर्ट करता हे रिपोर्ट घेवन आमी आतां ऑफिशियली जे मॅन्युअल एक्सकवेशन हे आतां गोंयान खूब बरें एक स्टायल जाल्या की मेक मनी फास्ट म्हणजे खंय तरी पंप लायता आनी एक्सट्रॅक्ट करता हे इज टोटली बँड. सो आज ऑनरेबल CMाक आमी उलोवन जे मॅन्युअली एक्सकवेशन करता बकीट आनी जे हें लावन आनी मनशांनी लावन करता ते अलाव करपाक आतां म्हाका दिसता चालू जातलें. CMाकाचो हांव रिपोर्ट CMाक दितलो. 2019 जो आतां CRZ आसतलो ते एका जे आमी 2011चे अमेंडमेंट हाडलेले जे HTL लायन एट द रिवर माउथ आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो जे शेक जे टायडल शेक जे इंटर टायडल झोना भितर शेक आसतले हे आमी रेप्युटेशन केल्ले हे दोनूय आमचे पास जाले. सो आतां फुडें ज्यो गोश्टी आसा ह्यो बऱ्यो गोश्टी जावपाक येतले. गोंयकारा खातीर जे शेकां घालता जे ट्रेडिशनल मेथड सँड काडटा तांकां सगळ्या खातीर हे बऱ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आमी एक 2-3 गोश्टी उरल्या
आमच्या गोंयान करपाक. सो गोश्ट ते आमी ऑथॉरिटी जी आसा CRZ ऑथॉरिटी गोंयां तांकां आमी डिसिजन घेवपाक लायतले. तशें ज्यो गोश्टी आज हायट जे आसा कारणान आमचे दोंगर खंय थोडे कडेन आसा ते दोंगर अशे प्लॅनार फ्लॅट दाखयता आनी 500 मिटर वयता. सो दोंगर जेन्ना सपोज 50 मिटर वयर दोंगर आसा तर उदक केन्ना ते पावचें ना. सो ह्यो गोश्टी आमी तांकां म्हटलेले. सो दे हॅव सेड दॅट यू डिस्कस विथ ऑथॉरिटी एंड कम बॅक. सो अशे 2-3 गोश्टी आनी उरलेले आसा ते ऑथॉरिटी डिस्कस करून आमी वयतले. VPK सहकार परिवर्तन मंचान VPKच्या संचालक मंडळाचे वेंचणुके खातीर आपले पॅनल दवरला. 2016 ते 2021 मेरेनच्या कार्यकाळा खातीर बरे पैकी सभासद दिल्यांत बँकेक लुकसाणींतल्यान भायर काडून परत वयर काडटले म्हूण आदलो हिरू खेडेकार उलयलो. आदलो चेअरमॅन सुर्या गावडे अपेशी. VPK आपल्या कार्यकाळात चलताली तशी परत चलोवपाचें उतर खेडेकारान दिलां. आज तुमचे मुखार आमी आमचो विशय घेवन येयला तो VPKचें इलेक्शन. जें इलेक्शन आसा तें 18 एप्रिलाक जातलें. टायमींग आसता जो सकाळचे 9 ते सांजे 5. तेजे मदीं म्हाजे बरोबर सगळे म्हाजे कॅन्डिडेट आसा. जो आमचो VPKचो एक ट्रेंड आशिल्लो इतल्या 27 वर्सां बजेट आसतालें, टार्गेट आसतालें. ईच आनी एवरी स्टाफाक आमचो टार्गेट आसतालें. जो ट्रेंड जो स्पिडीन वयतालो तो ट्रेंड स्पिडीन वचून जालो मायनस जावपाक लागलो. फॉर एग्जाम्पल एक वर्स 15 तरी 4 कोटी प्रॉफीट जाला जाल्यार 16 हांव आसतना 6 कोटी 18 लाख प्रॉफीट जालें. आनी एवरी इयर 2 कोटी 3 कोटी अशें वाडटाले. पूण आतां 16 ते आतां 20 पर्यंत पळयलें जाल्यार 1 कोटी प्रॉफीट. लास्ट इयर 24 crores लॉस. तेजे पयलीं 9 कोटी लॉस. आतां सुर्या गावडे आसा म्हणटा तो VPKक सामको फेल ठरलो. ताका हे बँकींग क्षेत्राचें बरें ज्ञान आसा अशें म्हणून ताका एक डॉक्टरेट एवॉर्डूय मेळ्ळो आसा. आमकां दिसता येदे व्हडले एवॉर्ड मेळ्ळो मनीस कसो फेल ठरता. तो आमकां सांगता हे प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम. पूण आमकां कितें दिसता हेजो स्वार्थाचो प्रॉब्लेम काय. हे सगळें तेजे हेका लागून गव्हर्मेंटान आतां रेस्ट्रिक्शनां घातली. आमचो पिरियडूय सोंपलेलो आशिल्लो. आमी फुडें कितें करीत हो कितें करीत रेस्ट्रिक्शनां घातली. आमकां इतल्या वर्सां युनियन म्हणून आमच्या VPKक नाशिल्लो. सगळे स्टाफ फ्रॉम बिगिनींग ते आज पर्यंत स्टाफ आनी कोण डायरेक्टर सो बिजनसा आमकां केन्नाच फरक पडनाशिल्लो. हरमल वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर खासा सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. SR डान्स अकादमीच्या सुदेश वाडकरान डान्सिंग टॅलंट शो दवरिल्लो. कार्यावळीक मोगोचो मांद्रेचो फुडारी जीत आरोलकार मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्लो. भौशीक गणेशोत्सव मंडळ सभागृहात जाल्ले कार्यावळीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. खरेंच SR डान्स हांच्यानी खरेंच एक बरें काम केल्लें आसा की आमच्या हरमल गांवांनी येवन तेंच्यांनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक डान्स शिकोवपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतलेली आसा. आनी म्हाका दिसता ती सक्सेसफूल तुमकां पळोवन दिसता ती सक्सेसफूल जाल्या कशी. तशेंच तेंचे कडेन मागता की अशेंच आमच्या गांवांनी मोरजी गांव जावं मांद्रे गांवांनी तेंच्यांनी तशेंच येवपाचें आनी त्या गांवांनी त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी ट्रेनींग शिक्षण दिवपाचें. आनी म्हाजो जो सपोर्ट आसा म्हाजो फूल सपोर्ट जे ल्हान ल्हान भुरगीं जर वयर सरता जाल्यार डेफिनेटली हांव करपाक रेडी आहा. तुमचे प्रॉपर प्लॅन्स आनी सगळें घेवन येवपाचें फॉर दीस. कित्याक येदो व्हडलो जर तो इव्हेंट जर गोंयांत करून सुद्दां झी नाटकाचो जाल्यार तेणी मांद्र्यांत करपाचो आनी मांद्र्यांत आमी ताका सगळें प्रोविजन करून दितले. पूण आमची ल्हान ल्हान भुरगीं त्या स्टेजीर दिसून टीव्हीर दिसपाक जाय इतली म्हाजी इच्छा आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.